गायज गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे तुम्ही? आहे न्हू बरी? मी आहे सगळी बरी. उठून च्या पिला. तुम्ही पिल चाय कितें आलोले आयज हांवें चाय कांय खावना, जस्ट बिस्कीट खायले. स्वीट्स चड जालें न्हू, हांव स्वीट्स ताका लागून आयज कांय खावना. आनी आयजून चिकू उठोना, बाब न्हिदलोलो म्हणल्यार तो रातीसून उठोन बसतालो. एका लागलोलो उठोन बसता, मागीर ताका न्हिदायतालो. विदीन हाफ एन आवर परतून उठ्ठालो, बसतालो. तस करून तो आतां 9 o'clock प्रॉपरली न्हिदोला. सो तो उठोना आजून. सो आयज तुमकडे हांव एक शेअर करतलें. स्कॅम म्हाजे बाराबर एक स्कॅम जालें तें. सो तें शेअर करून आसलोलें. आमी रावलोलीं प्रॉपर सगळें जावसून, बट प्रॉपर आजून जावना. मागीर आजून रिफंड म्हाका मेळोंक ना. सो कितें जालेलें, कशें जालेलें तें सगळें तुमकडे शेअर करता. सो म्हाका जालो एक मॅट्रस. ओके, सो मॅट्रस जालो न्हू, तो ऑनलायन न्हू चड हे आसलोले फ्लो मॅट्रस म्हणून, FLO फ्लो मॅट्रस. भरपूर येताले, एडवर्टायज भरपूर आलो तेगेलो. खूब जाणांनी सांगलेलें बरो येता, हाटीक बरो, सगल्याक बरो. सो म्हाका तो विदीन 15,000 कितें अबाव पडलोलो. सो हांवें तो 15,000 म्हणून बजेटार बसना आसलोलो. सो हांवें EMIचेर घेयलोलो तो. ओके, सो 4 EMI आसलो मागीर. आनी डावन पेमेंट हांवें कितें 6,200 कितें डावन पेमेंट केलोलो. सो हांवें तो कसो येता, आख्खो मोठो येना, तो येता रॅप करून येता तो. सो तो रॅप करून येता, मागीर थिंग नाका आसलो तो, थिंग जाय आसलो, त्या बेडा जाय आसलो. सो मागीर इंग कोण घेतलो, थिंग कोण घेतलो, येतलो केन्ना कशें कांय समजना जालें. सो इंगचे एड्रेस दिलें हांवें. सो इंग येयलो तो. मागीर आमी 8 दिसांनी हिंगा आसलो तो. 8 दिसान रॅप येयलो न्हू तो. 8 दीस जाले मागीर 100 दीस म्हाका हें आसलोलें, 100 दीस ट्रायल आसलोलें. 100 दीस ट्रायल जाल्या उपरांत तूं कम्फर्टेबल ना, तुका बरो दिसना जाल्यार रिटर्न ऑप्शन आसलोलें. सो तेका लागून हांवें ओके केलोलें तें. पूण मामी अग्री नासली. ती म्हणटाली तूं घेवपा तेज्या शॉपार घे वचोन, ऑनलायन घेयनाका. आनी मागीर हांवें घेयलो तो. आनी मागीर येयलो तो हिंगा. मागीर थिंग येयलो. हल्ले माय बेबी गॉट अप एंड केम. गुड मॉर्निंग गायशी. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. गुड मॉर्निंग. Got up and came? Yeah. Okay. Give me the game. Okay, stay. I will not on the sound, so that Mama will not get copyright. You just play silently. Put little light. Light is the sound. I will not put so that that copyright coming, no. So Mama will tell them what happened to Mama scam. So मागीर येयलो तो. मागीर थिंग येयलो. थिंग येयले मागीर 72x72 वाडलोलो. आनी बेड मागीर आसलो ती म्हाका ती दिसलोली 72x72 म्हणून. सो ती बेडार जायन जालो तो. व्हडलो जावपा लागलो तो. व्हडलो जावपा लागलो. मागीर हांवें बेडूच चेंज केली थिंगाची. बेड चेंज केली. मागीर न्यू बेड हाडले. नया बेडा भायर तो जायन जालो, हाफ जावपा लागलो. 5 इंच उण जावपा लागलो. 5 इंच आयज जाल्यार मामी म्हणलो इट्स ओके म्हणून लागली. 5 इंच उण जाता न्हू, सो प्रॉब्लम नाका. आमी सायडीक कितें DIY करुया ना कितेंय करुया. सो आमी थिंगा रावपा गेलो न्हू त्या दिसांचो. रावपा जाल्यार मागीर कशें करतलो. मागीर उशी भरली सायडीक आनी आमी एडजस्ट केले. 2-3 दीस एडजस्ट केले. पण हांवें तांकां सांगिल्लें म्हाजी सायज रॉंग येयल्या, सो म्हाका एक्सचेंजाक घालूंक जाय, म्हाका प्रॉपर सायजीचो जाय म्हणून. मागीर न्यू बेडूय हाडलें थिंग. सो न्यू बेड बी हाडला तें कांय तुमकडे शेअर करूं ना न्हू. सो तें मागीर शेअर करतलें येता तेन्ना टायम येयला उपरांत शेअर करतलें. ओके, सो पोन्नी बेड आहा ती काडली रुमांतली. आनी आमच्या मनान आसलोलें बेड चेंज करपा जाय आसलेली. पण आमकां कशेंय करून कित्याक जायना आसलोलें, एकदम स्मॉल जातालें बेड. आनी म्हाका बाबा आनी आतां मेफी बेल जावपा ना आसलोलें. तिका प्रॉब्लम जातालो. ओके, सो अशें प्लॅन आसलोलें आमी बेड. ओके, या बाबा ओली वॉज फिटींग इन दॅट बेड. सो मागीर ते बेड काडून आमी भायर दवरपा आसलोलें. आनी सकयल शेंद्री घालून तशें एडजस्ट करपा आसलोलें. या एडजस्ट करपा आसलोलें. सो मागीर म्हाका तशें बरें दिसून आहलें. सो बेड चेंज करपाचें मनान आहलें न्हू. सो मॅट्रसा लागून हांवें बेडूय चेंज केलें. सो हांवें मॅट्रस आसते म्हणलें मामी म्हणलें. मागीर येयलें आमी घरा. आनी मागीर हांव 15 दिसांनी कशें परतून गेलें. तो आसलोलो 5 इंच. तो जालो 2.5 इंच असो वाडलो. इतलो वाडलो.
आनी मम्मा एक्सचेंजाक आयलो न्हू सो एक्सचेंजाक मम्मी तो ती म्हणलें एक्सचेंजाक घालता जाल्यार तूं 1500 तुका पे करचें पडटलें फॉर रिटर्न करपाक कित्याक तो आनी प्लस एड्रेस चेंज जालो न्हू मागेलें कित्याक हिंचे आमी डिलिव्हरी एड्रेस घेयलोले आनी म्हाका एक्सचेंजाक थिंगसो एड्रेस दिवपा जाय न्हू सो मागीर 1500 जालें मम्मी म्हणलें आसती या DIY कितेंय करुया तूं आनी एक्सचेंज करनाका सो मागीर 15 दिसांनी हांव गेलें न्हू तो 5 इंच आहा तो 5 इंच जावंक ना आनी तूं जालो आनी जीप आसलो तेका सो जीप ओपन करून चोयत जाल्यार तो जस्ट ते सोफाक स्पॉंज आसता पळय तोहलो स्पॉंज आसलो पूण बंद न्हू क्वॉलिटी बसलें न्हू पोंदा वयतालो आनी न्हिदत जाल्यार बाय न्हू 2-3 थिंगा रावलेलें खरें म्हाज्या बॅक प्रॉब्लम जावपाक आहा बॅक प्रॉब्लम म्हाका दुखो लागलो न्हिद जाल्यार तितलो पाट पोंदा वसो लागलो तो स्पॉंज बंद नाहलो फ्लो मॅट्रसाचो युट्यूबाचेर हितूच चोयलें हांवें फेसबुकाचेर हितूच चोयलें बट सगळ्यांक बरे रिव्यू मेळलो म्हाका अशें केन्ना ना वायट रिव्यू ना रिव्यू सद्दांच बरो खूंय चोयला फेसबुकार चोयल्यार बरो रिव्यू सगळ्या पूण भितरल्यान फेकनेस आसलो ते आमकां खबर नासलो थिंगा फटवलें थिंगा सो मागीर हांवें कितें केलें गेलें हांव येयलें आनी मागीर तेंका सांगलें म्हाका म्हणल्यार 100 days ट्रायल दिलो न्हू सो 100 days ट्रायलाचे प्रमाणे तुमी म्हाजें एक्सचेंज करा मागीर रिफंड करा ऑलमोस्ट मागीर पेमेंट तांकां 8,500 जालोलें 2 म्हयने क्रॉस जाले EMI 2 EMI बी गेलो मागेलें ओके म्हणजे जायचं सो मागीर ओके म्हणून लागलो मागीर आमी केन्ना रिटर्न जातोलें सो मागीर पयर आमी गेली रिटर्ना तुमी सांगलो न्हू कितें येवपा आहा कितें येवपा आहा सांगोना जालीं फुडून तें म्हाका क्लियर करूचो ना मागीर येता वयता मागीर ना येयली सो परतून फोन येयलो तेंगेलो सकाळीं गेली मॅसेज येयली सगळीं गेली तेणी म्हाका अशें इंस्ट्रक्शन दिलेलें ट्रकान घालता तेन्ना फोटो काडून जा फोटो धाडून जा रुमानसून भायर काडटा तेन्ना फोटो काडून जा आनी म्हाका तेंकां मनशांक रुमान व्हरोंक नाका आहलोलें कित्याक मागीर तुमी जाणा न्हू बॉयज मनीस येता म्हणून सो मागीर हांवें कितें केलें डॅडीकूय येयलो सो डॅडीक म्हणलें तूं यो तूं दोन दादलो मनीस येयल्या डॅडी मनीस आहा जाल्यार बरें जाता न्हू तितू प्रॉब्लम जावपा ना न्हू सो डॅडी येयलो मागीर सगलें जालें मागीर दिनभर म्हणल्यार तेणी मॅसेज काडली मॅसेज फोन केलो तांकां खंय पावलें काय म्हणल्यार तूं कितल्या येतो पर्टिक्युलर टायम सांग त्या प्रमाणे आमकां एडजस्ट करूंक जाय फोन मारलो जाल्यार डिलिव्हरी कुडकासून म्हणून चिंचोणसून डिलिव्हरी ना म्हणून लागले जाल्यार डिलिव्हरी चडना तुमकां पयशे पे केले हांवें पयलीं सगलें केलें आनी तुमी आतां अशें सांगता काय म्हणल्यार तुमी फ्लिपकार्ट म्हणून आमच्या हातीन कांय ना तूं फोन एड्रेसा फोन मार आनी तांकां सांग तुजें कितें प्रॉब्लम तें तांकां फोन मारलो ते म्हणून ना मिस्टेक जाली आपल्याची कितें एड्रेस अपडेट जावपा टायम गेलो सो ताका लागून डिलिव्हरी एड्रेसाचेर पिकअप आहा म्हणून जाल्यार तें कॅन्सील कर आनी डिलिव्हरी एड्रेसाचेर पिकअप नाका हेजेर पिकअप दवर म्हणल्यार न्यू एड्रेसाचेर म्हणल्यार दुर्गासून चिंचोणसून सो ओके म्हणून लागलें मागीर तें केलें मागीर आमी घरा येवपा भायर सरलीं आनी आमी न्हूये न्हायलें जुडियो कडेन पावना हायवेच्यान येता न्हू जुडियो कडेन पावन मागीर तें म्हणून डॅडी बाबा म्हणून आपूण न्हिदता आनी फुडल्यान न्हिदपाक कम्फर्टेबल जायना जालें सो डॅडी सायडीक गाडी लायली हांवें डॅडी हाटल्यान गेलो बाबा तेन्नाय मोबायला हात लायल्या शेड्यूल डेट चेंज जालें मॅसेज येयल्यान आयजूच डिलिव्हरी म्हणून आयजूच पिकअप म्हणून लागलो सो आयजू पिकअप म्हणल्यार मागीर प्रॉब्लम कितें करतलें कशें करतलें कांय सजमोना न्हू सो मागीर थिंगासून टर्न मारलो थिंगसून टर्न खंय मारूंक मेळटा आख्खें मडगांवासून टर्न मारल्यान गेलें थिंगसून गेलें फोन मारल्यार फोन काडना तो रिसिवर आहा तो येता ते लेटूय येताय न्हू जाल्यार सिसिला कोण जायना आहलो घराची कितें आमी कांय प्लॅन नाहलो जो 3-3:30 12 म्हळ्यार येता येते पिकअपाक जातो काय डॅडी काडलो हांवें कुंकोले पावयलो तूं म्हणल्यार वच घरा आयज इफ ते येवंक ना जाल्यार हाल्या येतले सो आमी हिंगा रावता म्हणल्यार बाबा आनी मम्मी सो हाली येत जाल्यार म्हणल्यार हांव एडजस्ट करता कशेंय करून तें सो डॅडी पावयलो आनी येयलें पावून येता थिंगा 10 मिनटांनी येयलें व्हरपाक सो डॅडीक फोन मारलो तूं म्हणल्यार खंय स्टॉपार आहा थिंगा पावला थिंगा देंव बसी वयलो सो तो बसी वयलो देंवलो तो पेट्रोल पंप क्रॉस करून तूं पावलो खंय तो मागीर देंवलो आनी मागीर तो येयलो आनी मागीर तेणी येयलें सो ते येयल्या ते क्लिपींग काडला हांवें मॅट्रसाचो व्हिडियो बी काडल्याचे एंडाक घालतले चोय तुमी तो म्हणल्यार आपल्याच्या ट्राकान जागो नाहलो म्हणून आपूण ट्राय करतालो अवॉयड करपाक ते 70x72x72 मोठो आहा लांबायन आहा न्हू मोठो कांय नाहलो तो तितलो जालोलो सो तो जालें केलें
मागीर ते म्हणलें आपल्या शोरुमान म्हणल्यार तेंगेले हूंय पावोंक जाय थिंगा पावल्या उपरांत तुका आमी वेरिफिकेशन करून पयशे दितोली म्हणून जाल्यार ओके म्हणलें. मागीर म्हाका ते डिलिव्हरी पर्सनाचेर तेका नंबर गेलो तेंकां सांगिल्लें म्हाका मेल घाला केन्ना तो पावता तेन्ना कित्याक फ्रॉड जालो न्हू सांगो जायना पावल्या उपरांत मागीर म्हाका पयशे मेळना जायत आनी पावोंकूच ना म्हणलें जाल्यार मागीर मंथली EMI मागले जाल्यार सो तेका लागून प्रॉब्लेम जाता. सो तो बरो आलो मनीस सो तेणें बरें हें केलें नंबर गेलो मेल गेली सो म्हाका एवरी टायम मेल येवपा लागली हूंय पावलें आतां प्लस डिलिव्हरी जाली तेन्ना मेल येयली सो हांवें विदीन डिलिव्हरी जावन हांवें 2 दीस घेयले एज पर तेणी सांगलेलें ते भाशेन इन्स्पेक्शन आहा इन्स्पेक्शन जाल्या उपरांत तुका आमी कितें तें सांगता म्हणून. सो इन्स्पेक्शन जालें तेंगेलें सांगलें ओके आमकोण पावला तुगेलें रिफंड विदीन 4 to 5 days मेवता म्हणून तुका रिफंड जाल्यार हांवें ओके म्हणलें. आतां 2-3 दीस जाले म्हाका EMI मागीर पे केलो न्हू हांवें 2 EMI पे मागीर एक EMI म्हाका रिफंड मेवला उरलोलें म्हाका रिफंड मेवना. फोम एड्रेस कॉल सेंटराक फोन मारीत जाल्यार वेटिंगार घालता रिसीव कोन्ना आतां. आनी मागीर म्हणटा आतां आमच्या हातीन आमी आमचे सायडीसून तुगेले फुकले पयशे डिस्पॅच केले म्हणटा मेसेज धाडटा आमगे मेल धाडून ना मेसेज केलो वॉट्सॅपार आमचे सायडीन तुगे सगळे पयशे धाडले म्हणून. आतां म्हाका तुगे म्हाका पयशे मेळो ना आतां म्हाका मेवलो जाल्यार हांव तुमकां कितें हें कोत्तालें सोता येतलें जाल्यार आतां म्हणूंक लागलें ओके म्हणलें कालसून मागीर ते एपारसून जे EMI भरता पळय तेंक कॉन्टेक्ट कर म्हणूंक लागलें. आमचे सायडीच्यान क्लियर जालें न्हू आमकोण कांय ना न्हू आतां तूं आतां EMI भरता तेंकां कॉन्टेक्ट कर म्हणून. सो स्नॅपमीट म्हणून कितें आहा तें तितून फोन मारलो ती म्हणटा आमचे सायडीच्यान कांय ना तूं. सो तेंक फोन मारीत जाल्यार ते म्हणटा आमच्या हातीन कांय ना आमगे रिकॉर्ड कांय ना तुगे EMI आहले ते उरलेले EMI आहा ते 4 आहा ते कॅन्सील जाले काय 3 आहा ते कॅन्सील जाले आतां आमकोण कांय ना तूं फोम एड्रेसाक तेंकोडे कॉन्टेक्ट कर. सो काल क्रिसमस जालो सो क्रिसमसाक हांवें मेल धाडलो तेंकां हॉलिडे आहा म्हणून अग्री करता. सो मागीर कांय प्रोसेस हें ना तेगेलें आनी आयज सकाळींसून तेंगेली मागीर आमगे सायडीच्यान क्लियर जालें न्हू सो आमी आनी कांय करूं ना तुमी खंय करूं शकना म्हणलें. जेन्ना हांवें पेमेंट केला सगलें केलां मिल्स आहा सगलें आहा तूं म्हाका रिफंड दिया न्हू म्हणलें. इफ तुमगे प्रोडक्ट तुमकोडे पावोंक नाहलो 100 days तुमगे ट्रायलाचे म्हाका नाहलोले जाल्यार म्हाका कांय ऑप्शन नाहलेलें न्हू म्हाका दवरुचोच पडटलो आहलो तो आनी कितें कोत्ता तें करचें पडटलें जाल्यार पूण तुमचे 100 days ट्रायल आहलें तुमगे सांगलां ते भाशेन हांवें वयल्यान 1500 पे करून प्लस 500 पे केल्या एक्स्ट्रा एड्रेस चेंजिंगाचेर सगल्यांचेर केलां. तुमी आज तशें करूं जायना न्हू म्हणल्यार आतां तें बँक स्टेटमेंट मागता सो आतां बँक स्टेटमेंट धाडलो स्टील नो रिप्लाय नाथींग. सो हांव जस्ट तुमकोडे शेअर कोत्ता हे फेक नाजाल्यार म्हाकाच स्कॅम जाला काय मागीर दुसरे फ्लो मॅट्रस रॉंग केला कोणें बी तेंगे सायडीचेर सोन फ्लो मॅट्रसाचेर बी हाडला आनी तुमगे कशें एक्सपिरियन्स जालोलें ते कमेंट करून सांगा. हेच्या मुखार तरी अशें करपा ना शॉपाचेर आजून ते बेड पोन्ने बेड आहा तरी पयलींचो मॅट्रस आनी पयलींचे बेड आहा ते आमी इशी शिफ्ट केलो आहा आनी न्यू बेड आहा ते भितर आहा ते मॅट्रस आजून हाडूं ना सो तेका हाडटलें फेब्रुवारी बी तशें हाडटलें आतां नाका इतलें बेगीन ताका सो तो केन्ना हाडटो तें पण तुमकां फोम मॅट्रसाचें कितें आहा इन्फॉर्मेशन आहा कितें आहा जाल्यार प्लीज सांगा. पूण येस म्हाका हें स्कॅम जाला तेंगेलें स्कॅमूच कशें जालें न्हू तें आनी कितें म्हणपाचें पयशे रिफंड आजून मेळो ना एकूय EMI मेवल्या आतां तुमी सांगा 8,500 म्हाका 2,000 परतून मेवल्या 7,500 म्हाका आजून पेंडींग आहा. सो स्कॅमूय जालें न्हू तें पयशे मेळना आनी वयल्यान सांगता आमगे सायडीच्यान जालें म्हणून पूण कांय हें ना. सो हे स्कॅम आहलोले सो हांवें चिंतलेलें कितें मॅट्रस हाडटलें सगलें जातलें सारकें परफेक्ट जातलें तेन्ना तुमकोडे शेअर करतलें हांव सगलें शेअर करता न्हू तुमकोडे सो हें शेअर करतलें पण जावं ना सारकें प्रॉपर. सो नेक्स्ट टायम तुमी बी ऑनलायन बी कितें घेवंक अशें मॅट्रस बी घेवंक वयता तेन्ना मातशें सांबाळ व्हडली मिस्टेक जाली अशें हाडूंक पारना मॅट्रस बी ऑनलायन. हे आहलो मागीर फ्रॉडाचें सांगून तुमकां शेअर करूंक जाय आसलेलें सो तुमकोडे शेअर केलां फ्रॉड कडेन जालें तें. सो आयचो ब्लॉग हिंगा काबार करता फ्रॉडूच तुमकोडे शेअर करूंक जाय ते शेअर केला
आनी आयचो डे कसो वयता कितें वयता ना तुमकां नेक्स्ट व्लॉगान शेअर करतलो ओके टील देन बाय गायज अजून कोणी सबस्क्राईब करून ना जाल्यार सबस्क्राईब करा मेळची नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय